सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां अग्नेलो फेर्नांडिसाच्या आत्म्याक 3ऱ्या वर्साचो आमी उगडास करता. तशेंच मागदालेना बोथेलो हिच्या आत्म्याक म्हयन्याचो उगडास करता. हे आमच्या भाव भयणाक सासणाचें जिवीत पुनो जिवंतपण आमी मागुया. तशें मागुया आयज आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता जेनिफर मोन्सरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जियेता आसतना साबार फावटी आमी आमच्याच वाद्याची जाता. देवाची येवजण्यो उक्त्या मनान आमी घेवंक ना. आयज देवाचें उतर आमी घेता आसतना आमकां उक्तें मन मागुया आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. मोगळा जेजू, पेल्याचें वायट चिंतून पेल्याचेर आड मांडण्यो येवजून गोरविस्ट वो मेळी चिंतना मनान गळून आमच्या मोतीचेर आयला काळोख. बापाचो पोरजोळ जेजू, जा तूं नव्यान आमच्या मोदींचो उजवाड. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया जेजू, जायते फावटी जिबेन आमी आमच्या भावा भयणाचो मान उबयला, निर्भयेन उलोवन पेल्याक दुखयला, फोटी मारून भावा भयणाक नाडल्यात. एक बुजवणेचें उतर तांकां दिवंक ना. राग धरून आमी रावल्या, दुस्मान कायो केल्यात, उतरांनी दुसऱ्या हुजीर आड गोवायकी दिल्या. आमकां बुगूस क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, कितले फावटी साबार कोन्यांनी आमच्या भावा भयणांक आमी दुखयलां, गोरजे वतांक आदार दिवंक ना, न्हीद आनी शांती सांबाळूंक ना. आमचें काम बेसारमायेन केलां, निर्मळपण ओगडायलां. आमकां मुगोस सुमिया काकलूत कोर. सो पुर्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बो वर्त्या आनी मोमी बोन देवा, तुजे मुखार कालती जावं आमी हे प्रार्थन मागता. आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता. तर पास्कांचो गूट व्हडी भोगतीन आनी सुफळायेन संभ्रमूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जेरेमियास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरजां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपलेच वाट काळजाचे दुती पोरमोणे तीं चोरलीं. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांतान ते आयज पर्यंत दिसान दीस पुरो जालें म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळे म्हज्या सेवकांक प्रवक्त्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीन दिवंक ना. आपली मान तान केली आनी आपल्या पुर्वजां परस तीं पाश्ट जालीं. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका तीं चीत दिवचीत ना.
तांकां उलो मारशीत जाल्यार तुका जाप दिवचीच ना. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरसां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिटकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यारूच ना. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतल्यान सोरून गेलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. म्हणुया, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनमासुया. तो तीर कोडोप, आमचो तारूक, ताका बाकाणुया. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरिपाक आनी ओरोण्यांक मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सोगलीं मोरचेर कोळपून पगेलीं. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगल्या काळजांतान म्हजेशी पोत्तून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकुचार. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडलो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करून स्वर्गा वेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घर मोडून पडटलें. म्हणटोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्झेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे सीज कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटोच तेंच तुमचे न्हीद कोत्तले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक पुलीस मनीस हात्यारां घेवन आपल्या रावणेन राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचे कोण बोलीस दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हात्यारांचेर तो पातयेतालो ती सगलीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुजायना तो शिपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्टानू साबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी आमच्याच वाद्याची जावन आमच्याच बोडाचेर वा आमच्या चिंतनाचेर आमी पातयेवन निराशी जाल्यो, रागा बरीच जाल्यो, कितें कितें आमी उलयल्या. जेन्ना कोण म्हजो हांव चिंत्ता तें आयकोना आनी पाळिना ते भाशेन चलोना तेन्ना अदीक निड्डूकाय व रागा बरी जावन त्या मनशा सोवें आमची वागणूक जाल्या.
जायते फावटी अशें चिंतलां हांव कितें चिंत्तां तेंच सारकें, दुसरो कितें सांगता तें सारकें जावंकूच जायना. हांव कितें चिंत्तां वा हांव कितें म्हणटा तेंच करूंक जाय. हे भाशेन आमच्या वाद्यान आमी जियेल्यात देखून आमचे संबंद, आमची रिलेशनशिप्स आसा तीं वयर सकला जाल्यात. ह्या रिलेशनशिपाक थोंडाय आयल्या आमच्या संबंदान, कित्याक आमच्याच वाद्याची आमी जाता तेन्ना अशें आमचे सवय घडटा. आयचे देवाच्या उतरान आमी असलेंच कितें पळयता. दोनी वाचपां आमकां उगडास करता. पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्यांतले पुस्तकांतलें वाचप. देव जेरेमियासाक सांगता, लोकांक सांग, म्हजे परजेक सांग, तांचे पासत हांवें कितें कितें करूंक ना ताचो उगडास कर. पूण ही पोरजां ती म्हजेरूच विरोध गेल्या, आपल्याच्याच वाद्याची जाल्या, आपल्याच्या चिंतनांनी बरलोली आसा. सोत ताणी पयसायलां, ताणी आनीक कांयच म्हजे नदरे मुखार दवरूंक ना. इतली ती पोलकी जाल्यात की ती कुड्या देवांक पासून मोजूंक पावल्यात. आपल्या वाद्याची ती जाल्या. हें तांच्या तोंडार सांग. सांग कित्याक तांच्या जिवितान तांणी बदलणी हाडूंक, तांच्या जिवितान हें तांणी मानून घेवंक की सर्विसवर देव आसा. तांच्या ह्या वायटान पासून तांकां आदार करूंक, बोगसणें दिवंक, ह्या तांच्या बोडपणांतली, तांच्याच वाद्यापणांतली तांकां काडून उडोवंक सर्विसवर देव आसा. तांकां उगडास कर. हांवें कितले प्रवादी धाडले, बाकणां धाडले, तरी आसतना ताणें आयकूंक ना. पूण देवाची तांकां, देवाक तांचो हुस्को आसा. देखून देव तांचे सगळे आपल्या प्रवाद्यांक धाडीत रावता. जेजूनय जाय तें केलें. लोकां बरोबरी भोंवता आसतना कितल्या जाणांक बरें केलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजून बरें केलें, पूण लोक कितें म्हणटा, देंवचाराचे पदवेन, बेलजुबलाचे पदवेन जेजू देंवचार काडटा. आनी इतलें की ताचे लागीं आनीक कोणा आनी मागतात. जें कितें केलां जेजून, ती सोतमानचे सुवातेर ती आपल्याची वाद्याची जातात. आनीक जेजूक टेस्ट करूंक सोदतात, आनीक कोणा मागतात. इश्टानो, आमच्या जिवितान अशें देव जाय तें बरें करीत आसा, तरी आसतना तें आमकां पावना. देखून आमच्या वाद्याची जावन आमी जें बरें आसा, देवान कितें आमच्या जिवितान केलां आनी करीत आसा ताचेर विसर पडटा आनी करूंक ना ताचेर आमचें ध्यान मन आमी घालता. देखून आमच्या वाद्याची जाता, आमच्या चिंतनांनी आमी लोबदावता आनी वायटान आनी पातकान आमी पडटा. तर आयज आमकां सगल्यांक उक्तें मन मागुया. आमचे संबंद ज्या आमच्या चिंतनांनी ते वायट जातात, आमच्या व्हडपणान ते आमी संबंद पयस कोत्ता, ते आमी देवा लागीं आनी मनशा लागीं संबंद उक्तें मन मागून बरें करूंक आनी जें देव आमकां बरेपणां दिता ताचेर आमी अदीक लक्ष घालून आमकां सगल्यांक हे कृपेन वाडय म्हूण मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. खालवाराचो योन C20 पान 30 C20 पेज 36. So
भणिनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान असल्या कोणवड्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानून खरें सूख तूं आमकां बासायताय देखून फटकीर ह्या दादोसपणांक ती लोबदना जायशी कर. ह्या मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्परात हाय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवाक सोर काळे सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या उपास करूंक तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सोयम आमी दामान दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जोयत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्यो आनी आमकां चोणे करून गरजे वतांक आदार दिवंक पावतल्यो. हे परी आमचे सरवणेचे पोरवीक तूं आमकां तयार कोताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. बापाक दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोन पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा कर. तिसरो जबाब देऊन आमी बाबताचो गुटपूर गुटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोवचोवतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवणणारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवचोवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडे रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनू जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे बेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या भावा भयणांची तांच्या कुटुंबांची दयाक काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय बागेवन झुजे तिच्या पोतीच्या संगाती बागेवन दोन भुतां आनी सोर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी आमच्या स्वाद्याची जायना जावं पूण देव आमच्या सगळ्यांचें कितें करता तें उक्त्या मनान आमी घेवंक उदी करून आमच्या संबंद देवा लागीं आनी मनशां लागीं कुटुंबान आमी बरे भाशेन बांदून हाडूंक उक्तें मन मागून जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या जें नांव पवित्र जें राय सामकायो तुजी खोशी सर्गा जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाट्टान बरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्या चेसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेतनाच वट चलयता सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडा सगळ्या खालतेपणान सादेपणान तो आमचे सवेंचे येयलो. आमचे सगळ्यांचें कितें वायट आसा तोच जेजू पयसायता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो जेसूक आमच्या काळजांनी शेवताना गावुया. D23 560 D23 पेज 60.
उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रतिभवन बापा, दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोटायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कुरपेन मोयपासान सांबाळ. आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजे दिव्या जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपट्टे चालीन दिसती पडोशें कोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गायन गाऊया. पाथोक मोचे केदे I 24 पान 130 आणि 1. I 24 पेज 131.